दीस आयतार, जूनाची 28 तारीख 2026. साद्या कालासो 13वो आयतार. पहिले मसप, रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले मसप, अध्याय 4 वोळ 8 तावन 11 आनी वोळ 14 तावन 16a पर्यंत. एक दीस एलिशा शेनोमाक आयलो. थंय एक ग्रेस्त स्त्री जियेताली. आपणागेर जेवंक तिणें तिका आग्रो केलो. ह्या उपरांत हर एक पावटी तो ते वाटेन वेताना थंय जेवंक रावतालो. तिणें आपल्या घोवाक म्हळें, आमचे वाटेन केन्नाय येवन वचून आसा तो मनीस एक भाग्यवान मनीस म्हूण हांव खरेंच जाणा. देखून आमी ताचे पासत माळयेर एक कूड तयार करुया आनी तांतूं एक खाट, एक मेज, एक कदेल आनी एक देवो दवरया. तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावयत. एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडान न्हिदोंक गेलो. एलिशान फुडें उलोवन विचारलें, तिचे पासत कितें करयत? गेहाजीन जाप दिली, तिका कोणूच पूत ना आनी तिचो पती म्हातारो जाला. एलिशान म्हळें, तिका आपय. ताणें तिका आपयली आनी ती येवन दारा कडेन उबी रावली. एलिशान तिका भासायलें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका पुताक विंगेन धरतली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 89, 2 तावन 3, 16 तावन 17, 18 तावन 19. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाकणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाकणतलो. संततेच्या संततेक तुजें विश्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग सासणाक बाळता तसो थीर केलाय म्हणून हांव जाणा. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरलाय. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाकणतलो. हांवें विंचून काडलेले आसुवें हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सपूत दिला. तुजी संतत सासणाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदां बाळता तसलें सिंहासन तुका दितलो. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखणतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें बचावेचें खडाप. सदांकाल तुका म्हजें भलेपण दाखयतलो. म्हज्या सल्ल्यान हांव ताका विश्वासी रावतलो. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखणतलो. दुसरें मसप. सांव पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें मसप, अध्याय 6 वोळ 3 तावन 4 आनी 8 तावन 11 पर्यंत. भावा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले तवळ ताच्या मरणान ती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेणात? तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मरिफात आमकां क्रिस्ता सवें नेकेपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. आमी क्रिस्ता सांगाता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवें जियोंकी पावतल्याव म्हणून आमी सतमंताव. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, तो परत्यान मरना म्हणून आमी जाणा. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलेंच अधिकार ना. आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच आमी पातकाक मेल्यांत आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेता म्हणून समजून घेया. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्परा जय जय. विंचून काडलेली परजा तुमी, रायाळ याजक वर्ग,
एक पवित्र राष्ट्र काळोखातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुमी गाजया. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वळ 37 तावन 42 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या 12 जाणांशी सांग म्हणालो, म्हजे वणसड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. म्हजे वणसड आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटायता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता, आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो, आनी नितिवंताक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता ताका नितिवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता, सत्त हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. अतिथी देवो भवा भारतीय संस्कृतीची एक विशिश्टता. घरा आयिल्ल्या सैऱ्यांक देवा भाशेन पळयचें म्हणून ही सांगणी. आमचे समाजेंत सैऱ्यांक व्हड सत्कार दिवन संतोषान भरचें आमच्या संस्कृतीचो एक भाग. आयची देवस्तुती आमी हेरांक दिवच्या सत्कारा विशयांत उलयता. आमी करची हर एक करणी प्रतिफळ दिवंक पावतली म्हणलें जेजू आमकां शिकयता. एलिशा प्रवादी शुनेम गांवांतल्यान पसार जातना ताचें बरेंपण पळयल्ली एक ग्रेस्त स्त्री ताच्या विशेवा खातीर एक कूड तयार करता आनी विशेव घेवंक ती आपोवणें दिता. ह्या ग्रेस्त स्त्रियेचें उदारपण पळयल्लो प्रवादी तिका बेसांवांनी भरता. भुरगीं नातेले तिका भुरग्याचें देणें भासावन तो प्रवाद करता. दिसपट्ट्या जिवितांत हेरां खातीर करच्या हर एका करण्यांक तांचो प्रतिफळ आमकां लाभतलो. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून सांगात दिता तो प्रवाद्याचो प्रतिफळ जोडटलो म्हणल्यार जेजूच्या उतरांक ग्रेस्त स्त्रियेची जिणी देख. प्रवाद्याक आपणाच्या घरा रावोंक आपयल्ली स्त्री सोम्याक आमच्या काळजांत बिडार करूंक आपोवणें दिवच्याक एक प्रेरण. जेजूचो पाटलाव करूंक आशेता तो स्वत्याग करूंक तयार आसलो जायचे. सोम्याप्रास आपल्या आवय बापायचो पुता धुवेचो मोग करता तो योग्य न्हय म्हणटा जेजू. आपलो खुरीस घेवन सोम्याच्या मेटांनी चलना तो पाटलाव करूंक अयोग्य. जेजूचो पाटलाव करचो सुलभ न्हय, तरी पाटलाव करतले हर एकल्याकी संतोष आनी समाधान मेळटलें.